उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांक घटाय दिवंक देव तुमकां दृढ करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची गुंडाय, रुंदाय, लांबाय, उबाराय आटापूंक तुमकां शक्ती मेळूं. ही उतरां बेश्टी उतरां न्हय, सा पावलू आमकां उद्देशून आज सांगता. क्रिस्ताच्या मोगाची गुंडाय, रुंदाय, उबाराय सकड आमी अणभव करता एका मिसाच्या बलिदाना वेळार. आनी हो अणभव जोडूंक आमी ह्या देव तेंपलाक आयल्या ह्या सकाळी फुडें. देखून खरेपणी देवाक सांगया आमी आयती आसा. आमकां ही गुंडाय, रुंदाय, उबाराय तूं दाखय तुज्या मोगाची. आनी पळया सगळो दीस आमी हें भोगतल्या. देव अगणीत काकुळदार, मोगान विशेष. देखून ताचो मोग सगळो दीसभर आयज भोगच्या खातीर ताचो आदार मागया. आमचें उणेपण वळखून आमच्या पातकाची दूख दोन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासो भगेवन सदांच अंकुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोळेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. प्रार्थूया. महिमेवंत देवा सर्व पदवेदारा बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो करो देव
तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येत आणि रासवो सलयता ससनाच्या ससनाक साम पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पसत हांव बापा उजीर सरपडून मागता. सर्गी आनी संवसारी हर एककुटाम आपले नाव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरीत संपत्ती तावन पवित्र आत्म्या मारिफात तुमच्या अंतस्करणांत गटाय दिवन तुमकां दृढ करूं. अशें बावर्ता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबार्या आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आटांपुची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणेची पाळा रोंबू. मोगाचेर तुमची जिणेची बुन्याद पडून घट आसूं. समजून येवरतो क्रिस्ताचो मोग तुम्ही जाणा जावन देवाचे संपूर्णकायेन तुम्ही बरो म्हणून तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागताव तांचे प्रास वा चिंताव तांचे प्रास कितल्या की चड मापान सर्व वस्तू करूंक सकतल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्तांतय महिमा जावं संततीच्या संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचे उतार हे देवाची उडी.
जेसू ख्रिस्त ते वळखूनशा आणि ताचे ते रावशा अत्युत्तम फायद्यात सरी केल्या सकळी एक लुकसाण आणि सर्व वस्तूंचो नष्ट येको हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तो बोल जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय हे शिवाय हेर कितें आसच्या म्हाका आसयेत एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे समाधान न्हय हांव तुमकां सांगतां तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले बापोय पुताचेर आनी पूत बापायचेर आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता आमच्या भोंवतणींच्या ख्रिस्ती विरोधी शिकोणदारांक ही शुभ वार्ता एक हातेर म्हणल्या बरी ख्रिस्ती विरोध कोण आमकां विरोध करतात पळया सांगा जायते भोवटी ही शुभ वार्ता घेवन थोड्यांनी आमकां तालवार दाखोवची आसा आळे क्रिस्तानच सांगलां तो संवसारा समाधान हाडूंक येवंक ना आमचे मदें उजो घालूंक आयला देखून क्रिस्तांव तुमी खंयचे भयोत्पादक संवसारांत बे हाडचे तसले ओके तें सोडया कोणी वाटेर उलयते आसात आमच्या विचार केळकुलां करते आसात आमी तांची परवा केली जाल्यार आमी तकली पुटोवन तुमोराचे पूण आज तुमकां हें सवाल हें वाचतना पळया समाधान न्हय हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां अशें 5 जाणां मदें वांटे जातले ते तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले तुमकां हें आयकत आनी इल्लेशें नावालशें बोगाना जेजू कित्याक लागून ही उलटी उतरां उलयता कितें बोगता तुमकां हें आयकतना आतां कोणी तकलीफोन दाखल नाका आतां जेजून सारकें सांगलां म्हज्या कुटुंबाची परिस्थितीच सांगल्या म्हणून दोग तेगांचेर आड रावतले आनी तेग दोगांचेर आड रावतले समाधान ना उजो एक वेगळेंच चिंताप न्ही कित्याक लागून जेजू अशें म्हणटा आमकां जाल्यार ही आयकतना एक अजाप भोगता जेजू इतल्या समाधानाचो मनीस सगळ्या संवसाराक समाधान दिवंक आयिल्लो तो ह्या नमुन्यान उलयता गाय पूण त्या काळार जेजूच्या काळार लूक ही सुवार्ता बरयत आसतना ज्या लोकांक उद्देशून जेजूची उतरां तो सांगता तांकां तो अजाप बगूंक ना तांकां तो अजाप बगूंक ना कित्याक तातूंत एक गुट आसा त्या काळाची परिस्थिती कशी आसली म्हणून आमकां कळटा तशें म्हणटा आसतना बायबल त्या काळार मात्र न्ही आजय आमकां त्याच प्रमाणे लागू जाता देवाचें उतर हें हर काळी आमकां उलयता आमकां देवाची कृपा दिता कित्याक हें जीव हें उतर पूण त्या काळार कितें आतां पळय आमच्या भोंवतणी
आमी ह्या कोडयाळांत जावं पुरो आमी कितले शेकडा म्हूण म्हाका सारकें खबर ना आमी काय 5% जावं पुरो 5% आमी देखून आमच्या भोंवतणी हांगा एक आमचें घर आसा आमच्या लागीं आनी एकल्या हिंदवाचें घर आसा तिशिल्ल्यान एक मुस्लिमाचें घर आसा आमच्या हेर धर्मांच्या भाव भयणी सांगत आमी बरें करून जियोवन आसा पूण आमच्या कुटुंबा मदें सडावत सकड आवय बापूय आजो आजी तांची भुरगीं तांची नात्रां सकड आमी क्रिस्तांवां देखून आमकां एका कुटुंबांत अशें वांटे जाता म्हणटा आसतना तातूंत विशेश कितें 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 काय जेजू सांगता म्हूण बगता जावं पुरो पूण त्या काळार क्रिस्ताक आपणावचें एक वैयक्तीक आपोवणें आतां पळया सुंकाकार मातेव आसा ये म्हज्या फाटल्यान तो उठलो आनी गेलो फिलीप नातानायल ये म्हणटा जेजू ते उठले गेले जाल्यार तांच्या बायले भुरग्यांक कितें जालें तीं गेलीं गी तांकां तांचे भाव आसा जावं पुरो हेर ते गेले की ताच्या विशयान आमकां कांयच सांगूंक ना ते जेजूच्या आपोस्तलांच्या काळार जावं पुरो पूण सुरविल्या शिसा मदें देवाचें उतर तांकां परगट करचें म्हळ्यार क्रिस्ताक तांणी आपणावचें क्रिस्ताक खंयच्या नमुन्यान आपणावचें एक दाखलो हांव तुमकां उपरांत दितां शुभ वार्ता तांकां परगट केल्या आनी आमी ताका म्हणटा खेरीगमा म्हणून ग्रेक भाशेचो शब्द लोक ह्या जेजूचे शिस्त लोकां मदें वचून परगट करतात क्रिस्त आमचे खातीर मेला ताका मेल्ल्या मदें दाखल केलो पूण तो जिवंत उठला म्हूण बरी खबर परगटता आनी त्या वेळार जशें एमावसाच्या वाटेर आसल्या शिसांची काळजां लासलीं पळया त्याच प्रमाणे 100 जाणां लागीं बरी खबर परगट करना सकट 100 जाणांक न्ही जावं पुरो तांच्या मदले 5 या 10 जाणांची तरी काळजां लासतात आनी आपणे ही बरी खबर आपणाय जय म्हणून त्या शिसा लागीं विनंती करतात आनी हे आसा तांचे क्रिस्तांव आपोवणें आतां चिंतया 25 जाणां आयल्यांत या 50 जाणां आयल्यांत तांच्या मदल्या 5 जाणांनी हें आपोवणें विंचलें आस्तावून तांणी जेजूचो पाटलाव करूंक आसा पूण पवित्र स्नान तितल्या बेगी मेळना तांकां जेजूचो पाटलाव करूंक आसा तांणी आनी जेजूचो पाटलाव करता आसतना सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक कितें शिकयताले चड करून क्रिस्तांवांचें नैतीकपण आनी धर्माची आमच्या पवित्र सभेची सत्ता आमकां शिकयताले नैतीकपण म्हळ्यार जावं उपादेश तुवें पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करूंक ना पेल्याच्या वस्तूची आशा करूंक ना चोरी करूंक ना जिवेशी मारूंक ना सकड संगती उपादेशांच्यो आतां कितें जाता तूं जर तर अनैतीकपणांत जियोवन आसाय आतां तुका बरी खबर आयल्या उपरांत तुवें बरी खबरे प्रकार जियोंक आसा पूण तुजो परिसर बदलूंक ना हांव एक दाखलो दितां वर्सां पयलें अशें एक कडेन जाल्लें एकल्याक सोरो पियोवची सवय आसली बरो इश्ट तो म्हजो सोरो पियोवची सवय आसली तो म्हणालो म्हाका आतां सोरो सोडूंक जाय हांगाच्या कोडयाळच्या एका हॉस्पिटलांत ताका डिएडिक्शनाक आमी सोरो सोडच्या खातीर दाखल केलो वर्सां पयलें सुमार एक 2 म्हयने तो रावलो ताणें सोरो सोडलो सोरो सोडून आतां ताका बगता हांवें नवें जिवीत आपणायलां म्हजें जिवीत आतां बदललां म्हणून पाटी आयलो गांवाक पाटी येता आसतना 2 दिसांनीच तो येवन म्हणटा फादर म्हाका हांगा रावूंक जायना कित्याक एक आपापींच म्हजे पाय त्या बारा कुर्शीन वेतात कित्याक म्हजी ओडणी ती पूण ताणें उपरांत सांगली उतरां आणकी बरी मोलादीक तो म्हणटा हांव बदल्लो पूण म्हजो गांव बदलूंक ना हांवें आतां सोरो सोडला पूण म्हज्या गांवच्यांनी म्हाका बिल्लो दिला पळया ओ पिवुंडो म्हूण तो आणकी बदलूंक ना देखून म्हाका बदलूंक जाय म्हळ्यार मुखार भितर भायर वता आसतना सकट म्हजी केळकुळां करतात आनी म्हाका इन्सल्ट करतात आनी म्हणटात आयलो पिवुंडो देखून हांगा हांवें वाचूंक जायना फादर म्हाका खंय तरी पयशे खंय काम मेळटा जाल्यार पळया देखून तुका बरी खबर आयली तुजें जिवन बदललां पूण तुजो गांव तुजो परिसर बदलूंक ना
जावं पुरो तुजेंच कुटुंब हांगा पयल्या क्रिस्तावांक तांचे कुटुंबच बदलूंक ना, जावं पुरो एका गोवाची बायल बदलूंक ना, एक बायल एक बरी खबर मेळ्ळ्या जावं पुरो गोव बदलूंक ना, तांची भुरगीं बदलूंक नात. आतां ती कितें करतात? ती कितें करतात? हांव बेश्टें हो पारणी उलयतां, आमच्या भोंवतणी तुमकां कळटा, कोणें एकल्यान आजकाल नाका निट्ट सांगया आमकां आमी धर्म बदलूंक नजो म्हूण सरकारान कानून हाडला कर्नाटकान. पूण ह्या क्रिस्ताची बरी खबर आपणावच्या खातीरय तूं जर तर नाका म्हाका क्रिस्तांवपण आपणावंक जायक म्हणून एकलो एकलो येता, ताका उरले बरकतायेन मरूंक सोडतात? सोडनात. ताच्या घरचींच तांकां पयले बहिश्कार घालतात. तेंच जेजू उलयता, तेंच जेजू उलयता. देखून हो बहिष्कार ह्या वांटे फांटे हेरांचो द्वेश म्हणून न्ही, आपलेंपण सोडूंक तांकां नाका. देखून सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक हें नावाल न्हय, आमकां नावाल जावं पुरो. कित्याक आमची सगळीं आमी कुटुंबादारां सगळां एकाच भावार्थाची जाल्यारय आज आमकां जेजू खंयच्या आपोवण्यान आपयता. जेजू म्हणटा एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. जेजूचें स्नान खंयचें? पवित्र स्नान न्हय. आनी तें पवित्र स्नान वय कित्याक आज आमी त्या भुरग्याचेर उदक वतलें आनी म्हळें हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी, तें भुरगें क्रिस्तांव जालें. तितलें मात्र न्हय, तांतूं आमी क्रिस्ताक आमच्या खातीर मेल्ल्या क्रिस्ताक आपणायलां. ताच्या मरणांत आमी भागीदारां जाता, ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आमी उठता. हो मिस्तेर आज आमकां पळय आमच्या घरा एका ल्हान भुरग्याक हाडलें आमी आनी इगर्जींत हाडलें, वॉल दिलें. चड कितें जालें? सकट आमी कुटुंबादारां थोडी सांगता मेळ्ळ्या आनी उपरांत कांय एक घरा जावं पुरो एका हॉलांत आमी कार्यक्रम केले, जालें, सकट जालें, पाळण्यान दवरचें आनी पुरो जालें. पूण सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक हांवें म्हळें न्ही, तांणी जायत म्हळां पूण तांकां पवित्र स्नान घेवच्याक आणकी वर्सां आसात. देखून आतां ते अभ्यास करते आसात, नैतीक शिकोवन शिकते आसात, धर्माची सतां आमच्या पवित्रपण क्रिस्तांवपणाची सतां शिकते आसात. आनी त्या वेळार कुटुंबाची जावं पुरो हेरां तांकां वोडून सकला घालूंक प्रयत्न करतात. आनी हें खरें पवित्र स्नान. उज्यान आमकां पवित्र स्नान मेळचें त्या घडये जाल्यारय हांव सोडिना. जेजूचें पवित्र स्नान संपूर्ण जाता कुर्सार. तो आमी कुर्सा वाटे वेळार 3 पोटी कुर्सा बंदा पडलो म्हणटा हांव, 3 पोटी जावं पुरो 25 पोटी जावं पुरो, पूण तो फाटी सरूंक ना, भियोंक ना, मुखार सरलो. आनी ताचें पवित्र स्नान कुर्सार आपलें रगत वारयता संपूर्ण जाता. देखून भाव भयणीनो, क्रिस्ता खातीर आमी जियेतना, क्रिस्ता सांगाता आमी जियेतना हेरां आमचो द्वेश करतेलींच, हेरां आमचो द्वेश करतेलींच. देखून जेजू उगडास करून दिता आपल्या शिसांक, संवसारान म्हजो द्वेश केला, संवसार म्हजो द्वेश करता, देखून तो तुमचोय द्वेश करतलोच. देखून जावं पुरो तुज्या घरा, तुज्या ऑफिसांत तूं एका बस्सार पयन करतना, त्या अंगडी सामान घेतना तूं निती खातीर रावताय, हांव तुमकां सांगता 100 जाणां तुमकां केणटात, 100 जाणां तुमकां विरोध करतात. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर धैर्य सांडचें नाका. आमकां आसा बळादीक खांबो आदार दिवच्याक, हेर कोणी न्ही, क्रिस्तच. कित्याक ताच्या पवित्र स्नानांत आमी वांटो घेतला, आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. देवाक अर्गां दिवया हें नवें जिवीत मेळ्ळ्या खातीर. आनी कुरीस जाल्यारय व्हडणी आमी सोंसता म्हूण सोंसया, आमकां मेळटा जिवंतपण. आमी आसां ती विंचलेली परजा. Seperti kami, kami
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी कुसुमेच्या देवा सगळे स्फोट म्हणून देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुठा वरवीं आमचें मोहन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडतांव, थीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगूट परगटुया. सुम्याची तुझे आमी संग्रामता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगडता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां
आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळसळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगती, बगेवन जुजे सोपती, बगेवन दंडता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणी मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जीवन आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं या संवसारी जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजोनी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दयकन बसात. मोगाचनो ह्या अत्यंत जावंकच्या रतीरेचो विवर हाज्या आदी आमी तुमकां अनावंस केल्लें 23rd तावन 26th म्हणसर म्हळ्यार येवच्या आयतारा तावन आमी रितीर प्रारंभ करता म्हणून आमी तुमकां तिळशिल्लें, पूण थोड्या कारणा निमती आयतारा येवच्या आयतारा आमकां ब्रदर प्रकाशाचे रितीर प्रारंभ करूंक जावचें ना, पूण ताज्या बदलाक सोमारा तावन बुधवारा म्हणसर 3 दिसाची रितीर आसतली. हे रितीर ब्रदर प्रकाश आनी फादर नॉयल मस्करेनस चलोवन व्हरतले. ह्या देखून ह्या रितीरेक सहाय जावन तुमचे मागणे आनी आर्थीक कुमोक आमी आशेता. प्रत्येक जावन वाहनां घेवन येतल्यांक एक ल्हानशी रिक्वेस्ट तुमचे लागीं, जाल्या तितल्या जाणांनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वा बसार येवंक प्रयत्न करचे, कित्याक वाहनां पार्किंग करूंक चड जागो हांगासर आसचो ना, कित्याक वयले सगळे ग्रावंड आमी रितीरेक उपयोग करतले हांव. आनी ह्याच्या निमते वाहनां पार्किंग करूंक कस जातलें. कोणा लागीं 4 व्हिलर आसा तर 2 व्हिलर येवचें, आनी कोणाक पुरो सादी आसा लागशिल्ल्यांक पुरो सादी आसा बसार येवंक वा रिक्षार येवचें जाल्यार तुमी तशें येवचें, कित्याक नाजाल्यार इल्लो आमकां वाहन धरूंक अडचण जातली. ऑक्टोबराची 30 तारीख ह्या म्हयन्याच्या निमाणो आयतार हांगा सकाळीं 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां म्हणसर कन्नडा भाशेंत एका दिसाची रितीर आसतली. ही रितीर चलोवन व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन. हाज्या आदी गेल्या त्या वर्सा डिसेंबरांत तांणी हांगासर कन्नडा भाशेंत एक रितीर केल्ली आनी तो वळो तांणी हांगासर प्रवाद केल्ले जायती आसली पुरो. हांगासर व्हडली एक रितीर जातली, सगळे ग्रावंड हांगा लोक आसतलो. ते सांगल्यार 6 म्हयने भितरच आनी एक रितीर जाली आनी ग्रावंड सगळें फूल जालें. ह्या 2 रितीरेक आमी तुमकां आपोण दिता आनी देवाची कृपा स्विकार करूंक तुमकां सर्वांक आमी आपोण दिता. पवित्र पुस्तकाचो आयोग मंगळज्योती लुकाच्या वांजलाचेर गुंडायेची शिकवण आसा करता. नोव्हेंबराच्या 12 तारखे तावन डिसेंबराच्या 10 तारखे म्हणसर हर एका सोनवारा सांजेर 3 वरां तावन 6 वरां पर्यंत क्लास आसतली. जायत्या जाणांक वांजला विशयांत पयस पुस्तका विशयांत सडीत जाणवाय जोडूंक आशा आसा, तशें जाल्यार सर्वांक हो एक भोव वर्तो अवकाश. जर तर मौन आसलें तुमी तुमची नांवां रजिस्टर करची. सडीत विवर आमच्या इगर्जेच्या मुखल्या नोटीस बोर्डारी आसा आनी कोणाक जर तर वैयक्तीक रितीन विचारूंक जाय तर तुमी म्हाका मेळचें. आमचे ह्या कॉवेंतांत थियोलॉजी शिकचे वा आमचे ब्रदर्स आसात. आपल्या जिविताची निमाणी 13 वर्सां तांणी संपवून हांगासर दियाकोराची वोर्द घेवन आपल्या दियाकोराचे मिनिस्ट्री खातीर ते फाल्यां तर भायर सरतले आनी मुखार तांचे वोर्देक ते तयारी प्रारंभ करतले. ही आमचे 5 जाण भावांक आमी बरें मागता. गेल्या त्या 3.5 वर्सां आमचे ह्या संघात ह्या देव मंदिरांत ते आसले. तांची सेवा मस्त वर्ती जावन आसली आनी तांच्या मुखल्या जिविताक तांच्या दियाकोनाच्या त्या मिनिस्ट्रीक आनी तशेंच मुखार घेवंक वचचे ह्या जागी दिक्षाच्या वडदेक आनी ह्या जागी जिविताक आमी बरें मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वाद आमी मागता. हातूंत ब्रदर दियाकोन मेल्विन बेंगलोराक वयतले, दियाकोन राकेश बेळगांव दियोसीस लोंडा, दियाकोन निकेश मीरा रोड मुंबय डायसीस, दियाकोन नवीन चिकमंगळूर डायसीस बेलूर फिरगस आनी दियाकोन किरण हाडगळ्ळी बಳ್ಳारी दियोसीस. ह्या 5 जाण दियाकोनाक आमी बरें मागता आनी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद आमी मागता. स्वरुपी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमच्या सोबे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन.
प्रागच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडागूर कर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां विविध गरजो चिंतून आमी हांगा आयल्या ह्या घडये देवा लागीं सांगया चड करून आत्तांच आमी कुमगार घेतला तोच जेजू आमच्या काळजांत आसा आमच्या काळजाची हरी एक उडी तो समजाता मागया ए बघेवन जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पतीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरी एक रुपये बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान बरी एक रुपये बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान बरी एक रुपये बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका मागणे या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार आमी सरपडून मागता बरे मोतीन बरोले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन बाळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया मागया ए भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोमे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोमे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना उगडास दवरा तुमी क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर ह्या तुमच्या क्रिस्तांव नांवा खातीर कोणाय ताण तुमकां इन्सल्ट आयकूंक मेळ्ळें या किल्लें आनकणें आयकूंक मेळ्ळें
तुमी ती खरी क्रिस्ताची फाटला उदरां उगडास दवरया आनी ह्या सगळो दीस तुमच्या भोंवतणी उजव्याक दाव्याक उबारायेक गुंडायेक क्रिस्त तुमचे सांगता आसा. वसून या क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. आमच्या देवा आमच्या दुस्मानतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्रात्म्या नावे आमेन.